फाटल्या 5-6 दिसांच्यान पडपी नेटाच्या पावसाक लागून आता शेतकार आळस पयस करून शेतांनी देवपाक लागले। मये सयत हेर वाठारांत नांगरणी आनी हेर मशागतीची कामां नेटान हातान घेतिल्ली आसात। शेतकारांनी तरवो लेगीत पेरिल्लो आसा। पळयात। मिरगाच्या पावसान फटयतना अर्दो जून म्हयनो सुको घालयलो देखून अंदू खरीप भात शेती संकश्टात येतली। मात उसरा काय जायना आतां समाधानकारक पावस पडटा देखून शेतकार धादोशी जाल्यात। ते आतां उमेदीन शेतांनी काम करतना दिसून येता। अंदू शेतकामाक म्हयनोभर कळाव जाला अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा, तरी लेगीत तांकां आस्त आसा। आता थोडेशे पावसाक ह्या वर्सा उशीर जालो, पण आता समाधानकारक पावस पडटा आणि शेताच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा। शेताचें काम करता आसतना आता थोडीशी ओपणी आमी खाजण शेतीन केल्ली आसा। तशेंच आमचे थोडो तरवो बी घातलेलो आसा आणि एक तर असो समाधानकारक पावस पडलो जाल्यार ह्या वर्सा सुद्दां शेती आमची म्हाका दिसता बरी जातली अशी आमी अपेक्षा धरता देवा कडसून। कित्याक गेल्या वर्सा भरपूरूच पावस पडलो, बरी शेती जाली आणि पावस मोठ्या प्रमाणात पडलो आणि लुकसाणी जाली। पण ह्या वर्सा तरी अपेक्षा धरता की आमकां बरो निसर्गान साथ दिल्या पुरो अशी अपेक्षा धरता। लेट जातलो, लेट म्हणजे सादारण म्हयनोभर लेट जातलो। हांव सरकाराकूय विनंती करता की शेती पडींग उरच्यो न्हू, ह्या खातीर सरकारानूय बी थोडीशी आपले सहकार्य शेतकाऱ्यांक करचें, जेणे करून शेतां करपा खातीर शेतकारी प्रोत्साहीत जातले आणि आमच्या गांवांत आसलेलीं शेतां पडींग उरचें ना। कारण आतां जर शेतां पडींग उरली आणि थोडे दीस उरले गेले जाल्यार मागीर ते ह्या वर्साचें पीक घेवंक शकना। त्या खातीर ट्रॅक्टर बी आमकां आतां ह्या भागांत ट्रॅक्टराची बी समस्या जाल्ली आसा। व्हडलो ट्रॅक्टर ना, आमचे कडेन एकूच प्रायवेट ट्रॅक्टर आहा आणि शेताचे गव्हर्मेंटाचे ट्रॅक्टर आहा ते आमच्या ह्या खाजण शेतीक घालिना, पण प्रायवेट ट्रॅक्टर आहा पळय ते चलता आणि गव्हर्मेंटाचे ट्रॅक्टर चलना। म्हणटकूच एक आमकां एक अडचणीचो विशय जाल्लो आहा। सरकारान हेजेरूय बी आमच्या ह्या शेतकाऱ्या संदर्भात समस्या ही आसा ती पयस करची आणि करतले अशी अपेक्षा करता। कितले शेतकार करता शेतां? हांगासर सगळे दोन्ही मुळाक खाजण आणि पांगरपाक खाजण म्हटल्यार जाल्यार सादारण 150 शेतकार आहा। हाली पाऊस बऱ्या प्रकारे पडत असा, त्यामुळे शेतीची कामां जोरान सगळ्या शेतकऱ्यांनी चालू केल्ली आसा। असो जर पाऊस व्यवस्थित पडत रावलो जाल्यार शेतकऱ्यांक आशा आसा की येणारे पीक सुद्दां जें आसा तें बरें जातलें। म्हणून मध्यंतरी अल निनो आनी कितें अशे प्रभाव आयकूंक येता वर्तमानपत्रांतल्यान, तर तेचेर आमी कांय उलोवंक शकना। कारण नैसर्गीक जे कितें आपत्ती येता तेजेर फक्त देवानूच राखपाचें अशी शेतकऱ्यांची भावना आसा। आणि शेतकारी हे सगळे प्रसंग कसले आपत्ती हेची चिंता न करता आपले शेताचें काम जें आसा तें पारंपारीक पद्दतीन करीत आसता। म्हणून आमी फक्त परमेश्वरा कडेन मागता की आमचे ह्या पीक जें कितें आमी कश्ट करता तेका पूर्णपणे यश येवचें आणि निसर्गूय देवान सांबाळचो। 20 दीस जे मदीं पावसाचो प्रभाव कमी जाल्ल्या कारणान आणि पूर्णच पावस नासल्या कारणान उशीर जाल्लो आसा, तरी आमी हो भाग जो आसा तो 2 पिकां काडटा। मिरचीचें पीक, भाजी हें पीक काडटा। ताका लागून त्या पिकाक आमकां मागीर त्रास जाता, कारण हें हार्वेस्टिंग केलें काय रोखडेंच दुसरी तयारी आमकां करची पडटा। म्हणून आमकां त्रास जाता। नाजाल्यार हें एक पीक जरी आसलें जाल्यार व्हडलोसो फरक आमकां पडनासलो, पूण दुसऱ्या पिकाचेर आमचे त्रास जाता मागीर। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।